बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. इश्टानो आयज आमी हांगासर हाजीर जाल्लीं आसात एक फामील कशी हे देवाच्या मंदिरांत आमची विनंती घेवन आमचे उस्के कोती घेवन आमची आर्गांय घेवन आयिल्लीं आसात ती देवाक वयर उबारूं आनी करता आसतना हे पवित्र रितीन वांटो घेता आसतना आयज आमी आंतोनीची भोगताय आंतोनी लागीं विनवणी मागूंक आयिल्लीं आसात आनी आमची फिरगोसकारां किरीत भाशेन आमची आस्कारिणीची जावं ती गिया सायबिणीची पोरबेक तयार जातात तर हें सगळें मनान धरून हे पवित्र रितीन फावती पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकाचो आमी उगडास करुया जावं ती ल्हान व्हड पातकां हे वेळार आमी तांचो उगडास करुया आनी दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार दिवार आनी तुमकां बाबा बोलिना म्हजो गुन्यांव उक्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच संकवार मारी सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बोलिना म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krishna kaklut kor, Krishna kaklut kor, Krishna kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. ह्या वेळार आमची इंतेचवां देवा मुखार घालुया प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझे पोरजेची मागणी दोयनाय आमचे मनशा स्वयं घेवंक येता त्या तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचे इनाम सोडून आमकां फाव कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा Amen. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वयलें वाचप हो म्हज्या मोगयाचो ताळो म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय पर्वतां वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून तो येता म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको ओ ताच्या पोरा सारको पळय तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता बुरगांतल्यान चोरयां दोळो मारता म्हजो मोगी उलोवंक लागता तो म्हाका म्हणटा ये गो म्हज्या कालचा गोण्या म्हजे सुंदरे ये कित्याक पळय हिवाळो येवन गेलो पावसाळो सोंपलो पृथ्वेर फुलां दिसून लागलीं कुशाल गितांचो वेळ पावलो आमच्या देसान कोवड्यांचो साद आयकूंक येता
रुमडीचीं फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवंत दाखवेली आपलो परमळ विस्तारता. ये गो म्हज्या खालसा गोण्या, म्हजे सुंदरे ये. कडपाच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पालसोण्यांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकुसो कर, कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, बरें मनशानो नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात, धा तारांचे किन्नरे धरून ताका सोद गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची, ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता, ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्यात. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. आपलो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा, ताजे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताच्या सवें काळजाक संतोश भोगता, ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सगळीं आमी उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी सुमोर दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची सोडवण करूंक ये. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसते एका शारान दोणवणान गेली आनी जाकार्यासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकुना फुडें तिच्या कुसव्यान आसल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या थाड्यान तिणें म्हणलें, ओस्तऱ्यां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हूण फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका कृष्ण. इश्टानो, कोंकणीन एक म्हणणी आसा, आगा बिकणा बाजगा ना ना तशींच कावया. हे म्हणणेचो अर्थ कितें काय? ही म्हणणी एके भाशेन आमकां आडसायेचें व्हरगूण सांगता. भिकणां भाजून खावंक जाय, पूण
ना ना तशीच खावया, आडसाय ती आनी भाजतलो कोण, तशीच खावया. मनशाक आडसाय ओ आडसायेचें पातक महापातकांतलें एक पातक. आडसाय हें उतर स्लॉथ म्हणटात तें उतर आखादिया ह्या उतरांतल्यान येता. म्हणल्यार कितें? म्हाका कित्याक पडलां हें धोरण. हाचो अर्थ म्हणल्यार आखादिया म्हाका कित्याक पडलां. हें पातक कित्याक आडसाय एके भाशेन मनशाक कामा वाटेन बेपरवाय करता, जावं तें दुसऱ्याक बरें करून बेपरवा करता, बरें करूंक बेपरवा करता, दुसऱ्याक आदार दिवंक बेपरवा करता. आनी ह्या पासून हें एक व्हडलें महापातक. 7 महापातकांतलें स्लॉथ आडसाय हें महापातक. पूण ह्या पातकाचेर जोयत व्हडूंक एक शेगूण आसा आनी तो म्हळ्यार सुडसुडाय. सुडसुडाय दोतोन सांगता ते भाशेन आमकां सुडसुडाय मनशाक आदार दिता आपली जबाबदारी बेस बरे भाशेन पाळूंक. जबाबदारी कसली जबाबदारी? बरें करूंक. कोणाक बरें करूंक? खासगी म्हाका, दुसऱ्याक, समाजान, देशाक, इगोर्जेन ओ पवित्र सभेन. तर सगळे कडेन सुडसुडाय एके भाशेन मनशाक आदार दिता आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक. मनशाक सुडसुडीत वस्त ओ कितेंय बरें लागता. एक आसा बारबेर सवाय पूण थोडी कमाय. कितें काय? एक बारबेर आसा खंय आनी तो बारबेर सारको सवाय पोंसा भितर केंस कातरता. आतां म्हारगाय वाडल्या. बारबेर कितले 100 वयर घेतात, 100 रुपया वयर घेतात, पूण हो 50 रुपीच घेता. पूण ताका थोडी कमाय. कित्याक काय? कित्याक तो एक मनशाचे केंस मारूंक 40 आनी 5 मिनटां घेता आनी ह्या पासून कोणूच वचना. मनशाचें तें सैम कितें सुडसुडीत आसा ताका बरें लागता. ट्रॅफीक सुडसुडीत वेता जाल्यार गाडी चलोवंक बरें दिसता. ना तर ट्रॅफिकांत उरलो जाल्यार, जॅम जालें जाल्यार थंयसर पिकार जाता तकली. तेच भाशेन वाड खंयचीय जोर उदक व्हांवता, सुडसुडायन व्हांवता तें आमकां बरें लागता. जरी तर तें उदक व्हांवना थंयसरूच आडोन उरता जाल्यार तें स्टॅग्नंट जाता, ताका वास येता. मनशाचें सैम सुडसुडाय वाटेन आकर्शीत जाता. मनीस देखून कोणूय मनीस सुडसुडायन वावर करता जाल्यार ताचो वावर आमकां बरो लागता. ताचेशी आमी वेतेले ओ ताका आमी एम्प्लॉय करतले, कामाक लायतले. कित्याक? मनीस सुडसुडायन वावरता म्हणून. हीच सुडसुडाय न्हूच आमकां आमच्या संवसारी जिवीत जियेतना आदाराची जाता, पूण आमच्या ओत्मीकूय जिवीत जियेतना आदाराची जाता. आनी ह्याच पासून दोतोर आमकां सांगता सुडसुडाय मनशाक बरें करूंक आदार दिता, आपली जबाबदारी बेस बरे भाशेन पाळूंक आदार दिता. कित्याक? जेन्ना मनीस बरें करता तेन्ना तो देवाकूच परगडटा. कित्याक? बरेंपण म्हणल्यार देव. आनी हें बरेंपण कशे भाशेन आमी करता काय? मोग आमचे भितर आसा तो आमकां उस्कायता बरें करूंक. आनी होच तो मोग जिवांव सांगता देव म्हणल्यार मोग. तर सुडसुडाय देवीक शेगूण, देवातां येता शेगूण, आडसाय देवातां येना. आनी ह्याच पासून आयचो हो विशय आमकां उलो मारता मारयेची देख घेवन एके भाशेन सुडसुडायेचें जिवीत जिवंक. आतां मारिया कशी सुडसुडायेचें जिवीत जियेली काय? आयची वाचपा जी आमकां पोरगोट जाल्यार ती सांगता. शिव वर्तमान हांगासर आमकां मेळटा. मारिया एलिझाबेथीशी वेता, बॅट करूंक वेता. थंयसर जरी तर आमी हे नदरेन शिव वर्तमानाची नियाळ करूंक लागत आमकां थंयसर जायते कडेन मेळटा कशे भाशेन मारिया सुडसुडीत आसली. पयलींच ती उठली. केन्ना उठतात आमी? न्हिदेंतलीं उठतात वो बसोन आसतना उठतात. म्हणल्यार न्हीद वो बसप म्हणल्यार सुसेग घेवप. वय मनशान रिलॅक्स जावंक खूब गरजेचें. तें खासगी मनशाक गरजेचें रिलॅक्स जावप. वर्कोहॉलिजमूय बरें न्हय. मनशाक सुसेग गरजेचो. पूण तो सुसेग तें रिलॅक्सेशन थंयसरूच घेवन रावंक ना. ती उठली जावं ती न्हिदेंतली वो थंयसरली उठली आनी गेली. उठप दाखयता सुडसुडाय. थंयसरूच रावंक ना ती. आनी हांव 3 म्हयन्यांनी वेतेली, 4 म्हयन्यांनी वेतेली. ना, आपलें कम्फर्ट सोडून
सगळे सुसेग सगळो रिलॅक्स जावपाचें सोडून ती वेता उठोन वेता कोणाक एलिझाबेथीक भेट करूं दोंगरी वाठारी गेली ती आतां अशें जोशुआचें पुस्तक म्हणटा 14 ओळ जुदाचो एक वाठार खूंय लेवीतांक दिल्लो लेवीत जे यादनीक आसले देव मंदिरांत भेटयताले ते यादनिकांक दिल्लो आनी आमी जाणात जाकारियस आनी एलिझाबेथ यादनिकी कुळांतली गोडी जायते देवाच्या उतराचे देवशास्त्री म्हणटात गोडी हो तो वाठार जोशुआच्या 14व्या वेसोरांत ताचें वर्णन केल्लें आसा तो हेब्रोन कित्याक हेब्रोन एक दोंगरी वाठार जुदाचो तो वाठार आनी हेब्रोनान जायते दोंगर आसले ह्या पासून ती हांगासर दोंगरी वाठारांत गेली म्हणल्यार तशें जाल्यार मारिया एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली तेन्ना तिका सरळ रस्तो मेळोंक ना दोंगरी वाठार आसलो ती जाणा आसली एलिझाबेथ खंय रावताली आनी थंयसर वचून हो दोंगरी वाठार एके भाशेन आडकोड आसा चडप देंवप आनी एक गुरवार बायल आंकवार मारिया तेन्ना गोरवेस्त तरी आसतना आपले कम्फर्ट सोडटा एके भाशेन आडसां येवंक शकताली ना हांव आतां त्या बेसार आसा हांव घरांतूच रावतां आनी तिका मागणें करता तेंच पावतलें ना बोलतें जाल्यार जाणा आसतना हो दोंगरी वाठार हेब्रोन वाठार तो दोंगर चडप देंवप आसतलें हांव वेतां कित्याक बरें करूं म्हजी जबाबदारी ही म्हजे सोयरी एलिझाबेथीक बरें करूं सुडसुडाय हांगासर दाखयता आनी तिसरे सुवातेर दावी वेटा आतां हो हेब्रोन वाठार जंयसर एलिझाबेथ रावताली ती 112 किलोमीटर म्हणल्यार म्हापसासान कारवार बुलेट घेवन गेल्ली ना ती सुसेगाद पावतली व्हडली 4 व्हिलर घेवन गेली ना ती पूण चलोन गेली आनी चलोन वेताय जाल्यार दावी गेली इन हेस्ट गेली ती सुसेगाद न्हय ओय घेतलो आसतलो तिणें खंयसर कित्याक मनीस ती पूण हें दावी दाखयता ती गेली वेळ आनी करूंक ना गेली ती कित्याक तिका हुस्को आसलो आपले सोयरे एलिझाबेथीचो तिच्यान आपणाकूच रेस्ट घेवंक जातालें थंयसरूच रावंक जातालें पूण आपल्या जिवितांतल्यान सुडसुडाय दाखयली एकूच कारणाक लागून आपले सोयरी एलिझाबेथीक भेट करूं तिची सेवा करूं आनी आपलोच भावार तीर करूं कित्याक देवदूतान तिका सांगलेलें पळय एलिझाबेथ गोरबेस्त आसा ते देवाचें व्हडलें विजमीन पळोवंक ती गेली आयज जेन्ना आमी आंकवार मारियेचे जिविताचेर नदर मारल्या हे शुभ वर्तमानांत तिचें जिवीत सुडसुडायाचें तें पळयलां तेन्ना आयज आमकां कितें म्हणून आमी घेवन वेतल्यो काय सुडसुडाय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूं कशी घालतले पयले सुवातेर खंयचेय कोचेरीन एक सिस्टम आसता ऑफिसांत जावं तें सर्टिफिकेट सोदूंक कितेंय करतलो जाल्यार थंयसर आमी वेतात आमचें काम करूं आनी आमकां सांगतात उमक्याच वेळार यो आनी त्या वेळार आमी आशेवून येतात कित्याक जें काम दिल्लें तें मेळटलें म्हूण पूण जायते फावटी आनी चडशें दिसोन येता सरकारी कोचेरींनी कितलीं बाळ्या आमची दुर्बळ भाव भयणां बाळ्या तांकां ऑफ मेळना कामाची लीव घेवंक पडटा तें काम तांचो एक दिसवडो तरी आसतना बाळ्या आपयलां म्हणून ती वेतात पूण कितें जाता हांगासर सायन ना जो मनीस सोय मारूंक येता तो 4 सोय मारता येता इकरांक येता 4 सोय मारता आनी वेता सायन मारता वेता मागीर परतो येतलो फाल्यां ब्रेकाक रोकडोच ब्रेक परतो आनी बाळे लोक कोश्टतात सुडसुडाय किरीत भाशेन कोचेरींनी दाखोवंक गरजेचें ओय सिस्टम आसा तो सिस्टम वेळा प्रमाणे मनशाक उतर दितात तेन्ना तें काम करून दिवंक जाय पूण जाय दिसा आमीच जाणां कोश्टतात कित्याक ही सुडसुडाय ह्या जाग्यांनी दिसती पडना लोकांक बरे त्रास पडटात त्या पासून जेन्ना हांव म्हजें कार्य म्हजी जबाबदारी एक कोचेरींनी बरे भाशेन पाडटा कित्याक सगल्यांक आमकां आमचें पाग मेळटा आमची सॅलरी मेळटा पूण कितें करूंक जाय वेळ काडल्यार पोंदांतल्यान कितें तरी मेळटा हेंवूय धोरण आसा असलीं धोरणां सोडून सुडसुडायचें जिवीत एके भाशेन कोचेरींनी जिवंक पयले सुवातेर उरलो दुसरे सुवातेर सुडसुडाय
जिवीत एके भाशेन आमकां आदार करता दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमकां आदार करता दुसऱ्यांक आदार दिवंक आंकवार मारया सुडसुडायन गेली आदार दिवंक जायते फावटी आमचीच भाव भयणां एके फावटी आदार मागतात पूण आमकां सुसेग जाय म्हणून रिलॅक्स करूंक जाय म्हणून आमी दुसरीं कारण आणटात ओय मनशाक आपणाक वेळ जाय ताका रिलॅक्सेशन जाय ओय कित्याक आपणाकूय वेळ दिवप हें निबेल गरजेचें पूण जेन्ना म्हजोच पेलो गरजेक सांपडटा तेन्ना म्हाका जबाबदारी आसा म्हाका ही कार्य आसा ताच्या आदाराक वचोंक आनी सुडसुडाय म्हाका हुस्कायतली वच ताच्या आदाराक फोट्यो मारून ते आदार दिवपाचो सोडिनाका कित्याक जेन्ना हांव आदार दितां तेन्ना हांव बरें करतां तेन्ना हांव बरें करतां तेन्ना हांव मोग दाखयतां आनी हांव मोग दाखयतां तेन्ना हांव देवाकूच परगोट करतां ह्या पासत जेन्ना कोणूय म्हजो पेलो आदाराक सांपडटा तेन्ना हांवें वचूंक जाय सुडसुडायन ताका आदार दिवंक जाय आनी हें म्हणटा तेन्ना जायते फावटी सुडसुडाय येता फामिलीनी फूट घालूंक हांव जायतें करतलो फामिलीनी दुसऱ्याचे फामिलीनी फूट घालूंक पूण दुसऱ्याचे फामिलीनी एक चार हाडूंक ती सुडसुडाय येना बेसार मा येता आडसां येता आयज आंकवार मारया सुडसुडायन गेली दोन कुटुंब एक जाले जेजू आनी जुआं बातीस पयलेच फावटी कुसव्यांत मेळ्ळे हो एक वोट जालो थंयसर एक वोट हाडूंकूय सुडसुडाय निबेल गरजेची आनी तिसरे सुवातेर सुडसुडाय सोयम राखूंक आंकवार मारया गेली प्लेनांत बसून वचूंक ना ती सोयमा सांगाता गेली हे दोंगर चडली झाडां पेडां तिका मेळ्ळी हे सोयमान तिका आदार केली एलिझाबेथेशी व्हरूंक एके भाशेन हे वीज पळोवंक जे देवदूतान तिका सांगलोलें एलिझाबेथ गोरबेस आसा सोयमान तिका आदार केली सोयमा सांगाता ती गेली सुडसुडायन आयज सोयम काबार जाता कितले सोयमाचेर अत्याचार जातात पूण म्हाका कित्याक पडला हें धोरण हांव जियेतां आडसाय सोयमाक करून दी गोवा लिबरेशन डे जाता फ्लॅग हॉयस्ट जाले सगलीं आमी घरा वेतात आनी थंयसर कितलींच जाणां म्हाका दिसती पडलीं कचरो उडयतात हे भाशेन गोंयांक आमी मान दितात गोंयांक मान दितात तेन्ना गोंयचे भुमीक मान दितात झेंड्याक मान दितात सोपूत घेतात उतर दिता आमची जबाबदारी देश सांबाळटली सोयम सांबाळटले पूण आमचे ल्हान ल्हान कर्तुबांतल्यान आमी त्याच सोयमाचेर अत्याचार करतात चिखलाचो कोयर उडोवन थंयसर मेडे करून ते आयज आंकवार मारया देख सुडसुडायचें जिवीत जिवंक तो एक देव शेगूण आनी हे सुडसुडायंतल्यान आमी दुसऱ्यांक आनी आमकांच बरें करूंक पावतले हेंच करूंक आमकां दोर एकले करपा मागले सगलीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे आसणे आपल्या जिवितांत सदांच अनुभवून पोरजेक कुरपेचे आनी सुडसुडायेचे जिवीत जिवंक आदार दिवंक देवा लागीं कृपा मागुया देश कारभार चलयतल्यांनी सेवा घेवचे आशेन न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा पासत सुडसुडायन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमा सोमेस्तांनी आंकवार मारयेची देख घेवन आपापलो वावर जबाबदारेन आनी सुडसुडायन करूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया शर्मिला डिसोजा हिणे ह्या मिसांत आपले इंतेसांव भेटयला तिच्या कुटुंबाचेर देवान सुभा आशिर्वाद घालूं म्हूण त्याच बापा लागीं मागुया
व्हड बाबा कालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Mangar magina, ako susar susaiba, amchi kalza tukaza, doshi popon ditanduka, amchi kalza pobarda. Dusha moga kaudena, amchi kaza uparna. Dusha moga kaudena. सगलीं उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवनशी देणी तुजे काकुटीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवीन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संदोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची.
तेच पोरीन जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक कुरात गावन बावर्तसो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनोशिवोन पोडावो तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोन नारा आमची सोडवोन को बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगोत शिवतले आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेन बापा फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची गेरी भाशेन वाडदीस समारंभतले शर्मिला तेच भाशेन हांगासर हाजीर आसली जावं ती आपलो वाडदीस समारंभतात काजाराचो दीस समारंभतात कोण पिडेंत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण जिविताच्या प्रश्नांनी घुसपुल्लीं आसात कोण दुखी कोंतीन आसात तांची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यवन दौरमता भाग्यवन आंतोन आनी चोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मुयमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बात कामगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जे थंय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्या शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली दिवसांत मनशांचे
सगळी भुरगीं देवाची ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मोग इतले नाशिल्लो मोरणांतलो जीवन जालो परिपूर्ण कोरास थांबलो ह्या पासकाचे तेचे बोन कोराराचे तेचे बोन ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मोग इतले नाशिल्लो जेजूच्या पासकांत वांटो कोरारांत वागून बरो ह्या मेसाच्या बागिल्या ह्या जेवणाच्या वाटेल्या ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मोग इतले नाशिल्लो पातकां कांयज आमी मोडटा बापाच्या जिवान मोडटा दोर दिसाचे पासकांचे पासका जेवणार सुदारचे ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो ताचो मोग इतले नाशिल्लो
प्रार्थूया. भोव वर्थ्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती राव शिकोर आनी हे पोरी ओतम्याचें आनी कुडीचें तारण सुबापणान आमकां मेळुनी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताय शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
गिया साहेबीण आमचे पासत विनोती खोर Kristan basaila te amka fauza cha. प्रार्थुया सुर्गींच्या बापा तुझे एकल्याच पुताने केली ती अंकवार कुशीन मनशा स्वयं घेऊन तुझी खुशी झाली देखून कोरेंस ती देवाची आवय म्हणून आम्ही स्वत मानता तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताचेर तीर बाबा दवरूं आनी तिणें ताका घेतला त्याच मोगान आमच्या काळजांनी ताका घेवंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. देवाचो आदार सदां काल आमचे थंय